येवकार हांव समृता खणगांवकर, सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स। म्हापशेच्या कदंब बस स्टँडार सगळे तरेच्यो गैरसुविधा, उक्त्यार बसून पियेतात बियर फेणी, पातळा कोयर, बस स्टँडाची इमारतय जाल्या कड्डम। गोयच्या दायज मोगींक सापडले गोस्ट हाऊस। ओल्ड गोवाच्या वर्ल्ड हेरिटेज वाठारात अस्तित्वात नाशिल्ली 21 घरां, फ्रॉड करप्याक दाखल करात FIR, मागला दायज मोगींनी। पिळगांव जावपाक लागला कोयराचो गांव, कोयर वडयल्यार पडटलो तालाव अशें बरयल्ल्या तकट्या कडेनच वडयतात कोयर। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। आओ जाओ म्हापसा बस स्टँड तुमारा अशें कोण आड्डपाक लागलो जाल्यार अजाप मानपाची गरज ना। म्हापशेच्या कदंब बस स्टँडान सगळ्या खातीर सगळे तरेच्यो गैरसुविधा तयार करून दवरल्यात। मुळात बस स्टँडाची इमारतच कड्डम जाल्या। भितर आनी भायल्यान माड पोकरचो तसो हो बस स्टँड पोकल्ला। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो स्पेशल रिपोर्ट। म्हापशेचो कदंबा बस स्टॉप हो सध्या कोसळपाच्या मार्गार आसा। गेल्या फावटी हांवें ह्या बस स्टँडाची बातमी केली की ह्या बस स्टँडाची परिस्थिती एकदम गंभीर जाल्ली आसा। वयता थंय आमकां कोयराच्यो घाणी पळोवपाक मेळटा। तशेंच हांगाचे मायग्रंट्स लोक आसाय दिसा धवळे हांगा पिवपाक बसता। तशेंच हांगासरली जर पार्किंग स्थिती आमी पळयशात जाल्यार ती पिड्ड्यार आसा। वयता थंय आमकां फक्त कोयरूच दिश्टी पडटा। हो जो बस स्टँड आसा हो कदंबाक पडटा। कदंबा हे व्हडले महामंडळ, पण आयज या बस स्टँडाची जर परिस्थिती आमी पळयशात जाल्यार एकदम दुर्दैवी जाल्ली आसा। जी देखरेख या बस स्टँडाची घेवपाक जाय ती आयज घेतली गेल्ली ना। तशेंच जो हांगा जर सारण मारपाक जाय ती सारणूय टायम टू टायम मारिना। वयता थंय फक्त आमकां गार्बेज दिश्टी पडटा। खंय तरी हो बस स्टँड जो आसा खंय तरी कोसळपाच्या मार्गार आसा। बेगीनच्या बेगीन या बस स्टँडाची जी स्थिती आसा ही सुदारपाक जाय। बेगीनच्या बेगीन खंय तरी हेचेर आयज एक्शन घेवपाक जाय। बिकॉज हो जो बस स्टँड आसा हो खूब फामाद असो बस स्टँड। बिकॉज वयता थंयसल्यो बसी हांगा येतात। खुबशे लोक आयज बसीन ट्रॅव्हल करता। खंय ना खंय तरी हो बस स्टँड आसा हांगा ऑफिसां चलता, शॉप चलता। खंय ना खंय तरी तांकां जर समज हो कोसळत जाल्यार कितलेशाच लोकांक हांगा घातपात जावं शकता। आनी बेगीनच्या बेगीन हो जो बस स्टँड आसा हो खंय तरी आयज सुदारपाक जाय। तेचो रिनोव्हेशन खंय तरी जावपाक जाय। इतल्यानच भागना, आता पळोवया ह्या बस स्टँडाचें खाशेलेपण। कांय अवतिकायो हांगा पळोवपाक मेळटात। देखीक हे पळयात, बियरीचे ग्लास घेवन उक्त्यार बसून वर्रात घट करतात। जाल्यार हो फेणयेची बाटली घेवन गोंयच्या फुडाराच्या चितीत बसला आसतलो। कोणे तरी कपडे सुकत घालपाची सुवातय तयार केल्या। आनी हो पळयात, गाडयेच्या पोंदा वचून कितें तरी सोदता। स्वच्छ भारत नितळ गोंयचो पोस्टर सोदता जाल्यार खबर ना, पूण अशी साबार अपरुपां हांगा पळोवंक मेळटात खरी। आनी गोंयाक अभिशाप जावन रावल्लो हो अज्रंवर कोयर तोय पळोवन घेयात। ताचे तिकेटी वेळें उक्तें प्रदर्शन म्हापश्यां बस स्टँडार पळोवपाक मेळटा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार। गोयच्या दायज मोगींनी एक चमत्कारी गजाल उजवाडाक हाडल्या। ओल्ड गोवाच्या वर्ल्ड हेरिटेज वाठारात पंचायतीन अस्तित्वात नाशिल्ल्या घरांचे 21 कुडके करून ते दिल्लीवाल्यांक दिल्यात खंय। इतलेच न्हू तर हो दिल्लीवालो 21 घरांचे टॅक्सय फारीक करता आनी रिपेरिंगाचे परमिशनय मागता।
हे फ्रॉड करप्या आड पंचायतीन FIR दाखल करची दायज मोगींनी मागला. पोरण्या गोंयचे बेकायदेशीर बांदकाम वडयात अशें मागपा खातीर कितलीशींच आंदोलनां जाली, मोर्चा काडले. संबंधीत खात्यांक पंचायतीन निवेदनां भेटयली, पूण सगळ्यांनी कानार केंस ओडल्यात. आंदोलकांच्या हातीक आतां RTI वरवीं स्फोटक म्हायती मेळ्ळा. अस्तित्वांत नाशिल्ली 21 घरां थंय नोंद जाल्यात. तांचे टॅक्स भरतात आनी रिपेरिंगा खातीर अर्जय करतात. आंदोलकांनी आदले पंचायती सयत BDOकय दुबावाचे वळेरेंत हाडला. पळयात हो चमत्कारी प्रकार. हे गोस्ट हाऊसेस पळय दिल्या, हाऊस नंबर दिल्या विदाउट एनी स्ट्रक्चर, थिंगा स्ट्रक्चर नासतना आनी इतलो तेम हाऊस टॅक्स भरताले. तेजेर आमी ह्यो पंचायतीक, ओल्ड गोवा पंचायतीक जी आतां पंचायत आहा पळय तेणी फर्स्ट ते रिवोक करचे. सेकेंड जो जागो आहा पळय तो ओरिजिनल हेचेर हाडचो. आनी थर्ड म्हणटा ते इम्पॉर्टंट, जी पळय ही कोणें फॉर्जरी केल्या तेजेर पंचायतीन पुलीस कंप्लेन करचे, ह्यो FIR करचो. 59 हाऊस नंबराचेर बायफोकेट करून तेंच्यांनी वद्दे बायफोकेशन केलेलें आहा. रोखडेच 7 तेंच्यांनी एक एप्लिकेशन येता जे श्वेता इस्टेटाच्या नांवार की तांकां रिपेर लायसन्स जाय म्हणून. आनी हे रिपेर लायसन्स पंचायतींतल्यान BDOक वयता, BDOंतल्यान इन्स्पेक्शन जावन वद्दे पंचायतीक येता आनी पंचायत तांकां 2007 हे लायसन्स दिता. ते श्वेता स्टेटाचे जे टॅक्स, जे एसेसमेंट टॅक्स आहा ते 100 रुपयान 200 रुपयान आहा एक घराचे. ऑलमोस्ट इट इज 1800 असो टॅक्स एसेसमेंट केलेलो आहा. हेजेर सारकें सिद्ध आहा. पंचायतीन तेजेर कारवाय करूंकूच जाय, तेजेर एक FIR रजिस्टर जावंक जाय पंचायतीन रूल. आनी जे मनीस तितून इनवॉल्ड आहाय तांकां कितें तें सारको एज पर द लॉ तेंचेर एक्शन जावपाक जाय. कित्याक इट इज नॉट अ स्मॉल अमावंट, इट इज ऑलमोस्ट लायक जे टॅक्स ते आमी जे कॅल्क्युलेशन केल्या प्रमाणे जे टॅक्स जे फारीक करतात ते ऑलमोस्ट लायक 4500 स्क्वेअर मिटराचे. and that too in a prohibited heritage site zone. जे हेरिटेज सायडीन थिंगा कन्स्ट्रक्शन करतलो जाल्यार पयलें परमिशन तुका जाय पडटा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाचें. काँग्रेस फुडारी एल्विस गोमसान खाशेल्या उतरांनी भाजपा सरकाराचो उद्धार केला. तो म्हणटा हो एक व्हडलो चमत्कार आनी असले चमत्कार फकत भाजपाच करपाक शकता. आयकात चमत्कार ताच्याच तोंडांतल्यान. एप्लिकेशन दिवपी एक हरियाणाचो कोण तरी मनीस, ताका हे 21 नंबर, एका नंबराचेर 21 नंबर नॉन एक्झिस्टंट म्हणजे ते घर नाच थंय, त्या घराचेर 21 कुडके करप, ह्या भाजप सरकारान हो चमत्कार म्हणल्यार जाता. आनी हे भाजप सरकारच करूंक शकता. हातून फ्रॉड जाल्लें आसा, हातून फ्रॉडुलंटली 21 नंबर दिल्ले आसा घरांक जी घरांच ना. हातून फ्रॉड जाल्लें आसा, ती घरां आसा अशें म्हणून ताचे दर वर्साक टॅक्स भरता, कोण तरी भरता, टॅक्स भरता. हातून फुडें फ्रॉड जाता की त्या टॅक्स भरता त्या नंबरांचेर रिपेर परमिशनां दिल्लीं आसा. सो सिस्टमॅटिकली कशें नॉन एक्झिस्टंट स्ट्रक्चर्सांचेर कायद्याक तेल लायत गेले म्हणटा ते कायदो. हातून एक लिगल एक फिक्शन क्रिएट करून, लिगल न्ही, एक फिक्शन क्रिएट करून थंय स्ट्रक्चर्स आसा अशें रेकॉर्ड एस्टॅब्लीश करप. दीस इज अ मेजर फ्रॉड. आनी जेन्ना फ्रॉड जाता क्रिमिनल कायद्यान ताचेर इमिजिएट एक्शन जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राज्यात वचत थंय कोयराच्या राशी पडल्यात. शारात कोयर पिट्टालोच, पूण आता गावात लेगीत हाची समस्या निर्माण जाल्या. कोयर उडोवचो न्हय अशें बरयल्लो तोकटो आसा, थंयच नेमके हाडून कोयर उडयतात. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट.
गार्बेज प्रॉब्लम हो आतां हितून पावल्लो आसा विलेजांनी, जे रोड सायड डंपिंग जे लोक करतात कचऱ्याचो तो आतां गांवांनी दिसपाक लागला. आमी सद्या पिळगांव पंचायत एरियेन आसा. आमी पळयता फाटल्यान बोर्ड पंचायत उपाय केला आनी बोर्ड लायला की कोण ह्या एरियेन गार्बेज उडयतलो ताका 10,000 फायन. पूण ते 10,000 पळोवन सुद्दां लोक भियेना अशें दिसता. कित्याक तर हे बोर्ड लायला तेज्याच पोंदा लोकांनी खुबशा मोठ्या प्रमाणान गार्बेज हांगा उडयल्लो आसा. गार्बेज हो प्रॉब्लम सॉल्व जावपा खातीर पंचायत तशेंच म्युन्सिपालिटी प्रयत्न करतात आनी अशे बोर्ड घालतात. ताका कांयच लोक भियेनात आनी 10,000 फायन पडो न्ही म्हणूनय गार्बेज हांगा उडयतात अशें आमकां दिसता. लोकांनी आपलें जें हें आसा तें समजोवपाक जाय आनी रोड सायडीर गार्बेज उडोवपाक जायना. आमी खुबश्या वेळार दाखयतात की उदकान रोड सायडीक गार्बेज उडयतात आनी सगळी घाण करतात. पूण पंचायत म्युन्सिपालिटी उपाय करता पूण लोकांनी आपले जे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ते समजून अशें गार्बेज हांगा उडोवपाक जायना. आमी पळयतात की पिळगांव ह्या वाठारांत जी एंट्री आसा पिळगांव पंचायतीची थंयसरूच मोठ्या प्रमाणान गार्बेज उडयल्ले आसा. तशेंच लागींच म्युन्सिपालिटीची एरिया आसा थंय रोड सायडीक सगळे कडेन आमकां गार्बेज दिश्टी पडटा. अशे जे लोक उडयतात तांचेर कितें मोठे सामकी कारवाय जावपाक जाय तेन्नाच ही गार्बेज उडोवपाचें बंद जातलें. दहा 10,000 फायन म्हणून आम्ही बोर्ड मारलेलो आसा. तरी पूण ते आपले तेच करता. आम्ही सकाळचे सुद्दां वचून ट्राय केली कोण तरी मेळटा म्हणून पळोवपाक, म्हणल्यार केन्ना उडयता आमकां काय पत्तोच लागना. न्ही हे कोण उडयता अशें दिसता. आतां कळना. लोक आतां कामांकसून येता वयता तेन्ना उडोवपाक शकता. भायले खंय रुमांक आसा तेवूय उडोवपाक शकता. आमी ते आतां कांयच कळयलें ना. पूण आमी फाटल्या 1-4 दिसांक आमी ट्राय करीत आसा कोण तरी आमकां मेळटा काय म्हणून. अशे बोर्ड कितके घातला तुमी? 4 बोर्ड सध्या घातले आमी. सारमानस, बागवाडा जंक्शनाच्या वयर थंय आसा, नारवा रोड आनी एक मच्छीद आसा आमची पिळगांव थंयसर घातले आमी. लोकांक कितें सांग तुमचे जर तुमी कोयर सगळे वडयत रावले न्हू जाल्यार आमी इतली कितें तरी अशें गांवाक लागून स्वच्छ अशें करपाचें आमचें कितें उरलेंच ना कशें आमकां दिसता. कित्याक तर आमी इतले सदीत ट्राय करीत रावतले, लोक आपलो कोयर हाडून उडयत रावतली. गोवा 365 खातीर महेश कवळेकार, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. सनबर्न सोंपलो पूण सनबर्नाचो वाद चालूच उरला. विरोधी पक्षांनी सनबर्नाक विरोध केल्लो आनी अजूनय करत आसात. सनबर्न हो जावपाचो जालोच पूण सांगिल्ली उतरां तोडून आनी गोंयकारांक माचये पासून पयस दवरून. देखून टीएमसीचो ट्राजन डिमेलोन पॉलिटिकल ठग हे उतर वापरला. आयकात ताका. Has the EDM festival and all the noise that was going on throughout the 30th and 31st and 28th and 29th, is this helped Goa's image outside the country and internationally? हेजेर टुरिझम मिनिस्टरान कित्याक आयज पासून आपलो सक्सेस जालो. इट वॉज द मोस्ट हायेस्ट पीक ऑफ टुरिसिझम and he is silent on it. In fact, he should have come out and said this was the success and this is how the Goans have benefited. Stakeholders are on record. Tourism that the quality of tourists has gone down totally. खंयचे टुरिस्ट येतात, बसींनी येतात, रस्त्याचेर रांदतात, रस्त्याचेर न्हिदतात फुटपायरीचेर. आतां टुरिझम मिनिस्टर सांगतलो की ती माझी जबाबदार न्हू म्हणून, ती होम डिपार्टमेंटाची जबाबदार ना, ही टुरिझम मिनिस्टरची जबाबदार. टुरिझम मिनिस्टरान ची ऑर्डर आसा, तुमकां खबर आसा, ताणें पावर घेतलेले टुरिझम डिपार्टमेंटान टू फायंड पीपल हू आर कुकिंग ऑन द रोड, टू फायंड पीपल हू आर डुईंग नॉनसेन्स ऑन द रोड. They had obtained the powers and nothing had happened. Why? Because the political thug is not bothered about the quality of tourism. He is only bothered to see what benefit he personally gets. And this has become very clear. Now, it was very clear, seen on the TV, seen on your digital media, that the decibels of the sound was higher than what it should be. You can see the police telling them to stop.
The court order was very clear. If they exceed the decibel, seize the equipment. Why was the equipment not seized? Will the tourism minister answer this? Or will he say that it is the chief minister, whom he used to call Pappu, is responsible? This government has to answer. But I hold the tourism minister responsible because the impact of this is on the tourist. And therefore, tourists and the stakeholders of tourism are suffering. It has reached its lowest level. I don't know whether it can go further lower than this. आता कालच्या फावटी त्यांना व्हडलो गोवा गेलो की बाबा वी आर गोइंग टू हॅव अ स्पेशल फॉर गोवन आर्टिस्ट आणि ती अशी बेबजारपणाने ती स्टेज घातलेली की इट वॉज द बिगेस्ट इन्सल्ट टू द गोवन आर्टिस्ट आणि त्या वक्तार त्याने सांगलें मग याद करता की आय गो टू सी व्हॉट हाउ दे आर गोइंग टू डू इट नेक्स्ट टाइम. दिस टाइम देयर वॉज नो गोवन आर्टिस्ट स्टेज. म्हणजे गोंयकारांक काबार करून भोंवता वो पॉलिटिकल थग आनी वो थग आसतकूच तुका थगूच टुरिस्ट येतले हांगासर आनी बरे टुरिस्ट येवचे ना. With the COVID cases rising, TMC demands that the health department starts an extensive testing, particularly in unhygienic and slum areas, to arrest the galloping of this virus. जे त्या फेस्टिवलाक ज्या स्थानाचेर ड्रग्साचो वापर जाता, अल्कोहोलाचो मोठ्या प्रमाणात वापर जाता, वेगळ्या वेगळ्या गोष्टींचो वापर जाता, त्या स्थानाचेर आमचो पवित्र जाका आमी लॉर्ड शिवा म्हणजे आमचो देवाचो देव जाका आमी म्हणटा महादेव, ह्या देवाचो फोटो एक डिसरिस्पेक्टेड मॅनरान ते स्क्रीनीर प्रेस जावपाक लागलो. आनी ती गोष्ट व्हायरल जाल्या नंतर हांवें एक स्टेटमेंट दिलो की हेजो आमी निशेध करता आनी निशेध करपा फाटलें कारण वेगळी वेगळी कारणां आसतली, पण मुख्य कारण म्हणजे आमचो जी आस्थेचो विशय आसा, एक भावनेचो विषय आसा, तो दुखाल्लो आसा हिंदू धर्मा मदीं. आनी त्या खातीर त्या सनबर्न फेस्टिवलाचेर इमिजिएट FIR रजिस्टर जावची आनी तेजेर जे कोण ऑर्गनायझर आहा तेजेर एक्शन जावची. तेज्या नंतर आतां म्हाका दिसता खूब दीस गेले पूण सरकाराची आज पर्यंत तेजेर कसलीच एक्शन ना. म्हणजे हेजो अर्थ की ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक देवाचेंय पडोन गेल्लें ना. तांकां फक्त इंट्रस्ट आसा म्हणटा तो तांचो स्वताचो वैयक्तीक फायदो. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. दलाली आणि पार्किंग हे वास्को विमानतळाक पिडपी मुखेल प्रस्न. हेच विशय घेवन मडगांव SP कचेरेत खाशेली बसका जाली. दलाली करप्यांचेर कायदेशीर कारवाय करतले, दक्षिण गोंयच्या SPन उतर दिला. वास्को विमानतळ प्राधिकरण, RTO आणि दक्षिण गोंय SP आणि पर्यटक टॅक्सी असोसिएशनाची मडगांवा SP कचेरेत खाशेली बसका जाली. वास्को विमानतळ टॅक्सी प्रश्नाचेर चर्चा जाली. टाउटिंग आणि पार्किंगाचा विषय सोडवपाचे उत्तर दक्षिण गोयच्या SPन दिला. मेन इशू जो हाईलाइट इन्होंने किया है वो दो है. एक तो जो टाउटिंग का इशू है, जो पहले भी एक ड्राइव किया था जिसमें रिमूव किया था, लेकिन अब मेरे संज्ञान में डाला गया है कि वापस से टाउटिंग वाला इशू शुरू हुआ है, तो इसको हम केटर करेंगे और आज ही इस पे जो है एक्शन किया जाए और जितनी भी टाउटिंग वाले हैं उन पे तुरंत जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा. नंबर 1. नंबर 2, वहाँ पर जो है एक पार्किंग का इश्यू चल रहा है कि पार्किंग स्पेस की कंस्ट्रेंड है और जो व्हीकल्स का जो लोड है वो काफी एक्सटेंसिव है. तो उसको मैंने अभी एयरपोर्ट डायरेक्टर को ही कहा है कि इसको एक बार वर्कआउट करें सिविल अथॉरिटीज के साथ कि कहाँ पॉसिबल लैंड या कहाँ पर ये जो बेसिकली गाड़ियाँ तो आएंगी इनको चैनलाइज कहाँ किया जाए. तो बेसिकली एक सोल्यूशन ओरिएंटेड हमारी अप्रोच होनी चाहिए ताकि हम जो कंसर्न जितनी भी टैक्सीज या जो भी वहाँ पर ड्रॉप इन या लेने आते हैं गेस्ट जो व्हीकल्स में आते हैं उनको एक प्रॉपर पार्किंग जो है हम अवेलेबल करा सकें. ये दो चीजें हैं और खासकर जो टाउटिंग वाला है उस पर इमीडिएट एक्शन किया जाएगा. सर कब से स्टार्ट करेंगे उनको? आज से करेंगे. तभी मैंने इनसे पूछा है कि कौन कौन से पीक आवर्स होते हैं, तो उन्होंने कुछ इनपुट्स दिए हैं, तो उन इनपुट्स को उनको देखते हुए अभी मैंने ट्रैफिक के जो स्टाफ उनको बुलाया है, लोकल PI और STPOs को बुलाया है. सो विल फॉर्मुलेट अ स्ट्रैटेजी ताकि एक सस्टेनेबल सोल्यूशन हमें इस प्रॉब्लम का मिल सके. सो तांकां आमी SPक सगळें एक्सप्लेन केलें म्हणजे कशें घडटा तें कितें जाता. सो SP आमकां प्रॉमिस केला की ताका आमी सोल्युशन काडून ताचे बेगीन म्हणजे टावर्स आनी म्हणजे ताका जे टावर्स म्हणटा जे कोण भायल्यान येतात आनी कस्टमर घेतात तांची टॅक्सी कावंटर आसा कावंटराचेर बूक करून व्हरतात. थोडे भायल्यान अकस्मात थंय येतात आनी
डायरेक्ट पॅसेंजर कलेक्ट करताना वतात ते जावचे न्ही आनी जे कस्टमर्स आसा जर तांकां बरी हांगा सर्वीस मेळटली म्हणजे आमकां एसटी इन्शुरन्स दिला आनी तुम्ही तुमचे ऑफिसर बी थंय डेप्यूट करताले? आमचे ऑफिसर असतात थंय आनी चडशे पोलीस असतात थंय डिपार्टमेंट असतात. आमचे ऑफिसर आमचे केन्ना एसेसमेंट करायचे किंवा आमचे लोकल वचपाक ते आमचे केन्ना धाडटात. रेग्युलरली आमची कंटिन्युअस फूल टायम रावपाक आमचे ऑफिसर असतात पूण पीक अवर्साचेर आमचे ऑफिसर वतात आनी कसले कसले केसीस असतात कोणी डावट मेळटा तेन्ना आमकां गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. DOSCन करमळे एफसीक 2-0 अशा गोल फरकांनी हारायलो. डॉन बॉस्को ऑडिटोरीत फातर्डा खेळामळार ही फुटबॉल सर्त जाली. पळयात काय रोमांचक खीण. पयले अर्द गुण नासतना सोंपले. दोनूय पंगडांनी गोल करपाची झूज आशिल्ली. तांणी बरी कामगिरी दाखयली. दुसऱ्या सत्रात DOSC वतीन दोनूय गोल नॉर्मन डायसान मारले. करमळी एफसीन गोल करपाचे यत्न केले खरे पूण तांकां यश आयले ना. शेवटाक सर्त 2-0 अशा गोल फरकांनी DOSC पंगडान जिखलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. या सप्तकाचो उरिल्लो काळ सुखदिणो वतलोसो दिसता. वत अणभवपाक मेळ्ळे तरी तापमान सौम्य उरतले. पूण सप्तकाच्या शेवटाक हे सगळे बदलतले जेन्ना आयतारा आनी सोमारा पावस शिरशिरतलो. बिरेस्तारा हवामान नितळ उरतले. सकाळी बेगीन आनी घडये राती उशिरा धुके पडपाची शक्यताय आसा. ही गजाल प्रवाशांनी मतीत दवरची पडटली. दनपारा सूर्यदर्शन जाले तरी तापमान सौम्य आसतले. चढावत तापमान सुमार 33 मेरेन पावतले जाल्यार चडशा सुवातांनी उणे तापमान 20 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावतले. दर्या देगेर मातशी सादुरताय बाळगुची पडटली. IMDचो 6 तारखे मेरेन सुक्या हवामानाचो अदमास. सप्तकाच्या शेवटाक पावसाची शक्यताय. बेरेस्तारचे तापमान 33 ते 22 डिग्री सेल्सियस. बेरेस्तारा कांय कडेन दव आनी धुके. दर्या देगे वयल्या लोकांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.